मंगलम नमो मुख्य प्राणा दीतु आमका त्राण नमो मुख्य प्राणा दीतु आमका त्राण उघड डोळे आमचेरी देवा उघड डोळे देवा उघड डोळे आमचेरी देवा उघड डोळे देवा बसला नित्य परत गाळींत मठाचे यदराक अभय हस्त दिवनो आमका तुमची आतराक दीन जाऊन शरण येऊनो आयलो दूरच्यान दीन जाऊन शरण येऊनो आयलो दूरच्यान उघड डोळे आमचेरी देवा उघड डोळे देवा उघड डोळे आमचेरी देवा उघड डोळे देवा नमो मुख्य प्राणा दीतु आमका त्राण नमो मुख्य प्राणा दीतु आमका त्राण उघड डोळे आमचेरी देवा उघड डोळे देवा उघड डोळे आमचेरी देवा उघड डोळे देवा असा तू गेले रक्षण केन्ना सगळे संस्थानाक येता लोक परत गाळीक तू गेले दर्शनाक फुला हाळी नारू केळी दितार भक्तीन फुला हाळी नारू केळी दितार भक्तीन उघड डोळे आमचेरी देवा उघड डोळे देवा उघड डोळे आमचेरी देवा उघड डोळे देवा नमो मुख्य प्राणा दीतु आमका त्राण नमो मुख्य प्राणा दीतु आमका त्राण उघड डोळे आमचेरी देवा उघड डोळे देवा तुमची एको परम भक्तो राम देवाक संसारांतु शक्ती दिरे आमका पामरांक तुगेलो आशीर्वाद राखता तुगेले भक्तांक
तुगेलो आशीर्वाद राखता तुगेले भक्तांक उगड डोळे आमचेरी देवा उगड डोळे देवा उगड डोळे आमचेरी देवा उगड डोळे देवा नमो मुख्य प्राणा दी तू आमका त्राण नमो मुख्य प्राणा पवित्र आणि स्वामी महाराजाले दिव्य चरणेंचो श्रद्धा भक्ती गौरवपूर्वक वंदन करत आता वेदघोषाच्यानं हे कार्यक्रम आरंभ केला. वेदमूर्ती प्रसन्न भटमाम, वेदमूर्ती हरीश भटमाम आणि वेदमूर्ती अनंत भटमाम आणि वेदमूर्ती शरण आचार्य आणि वेदमूर्ती रवी भटमाम आणि येऊन वेदघोष करणं कार्यक्रमात आरंभ करण्याची आपण मागणी करतात. कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवां स्वस्तनोभिर्व्यशेम देवैतयदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु शान्ता पृथिवी शिवमन्तरिक्षं द्योर्नो देव्यभवन्नस्तु शिवादिशा प्रदिशा उद्दिशो नापो विद्युत परिपान्तु सर्वदा शान्तिः शान्तिः शान्तिः. ओम. वेदघोष केले तसले सगळे वैदिक वृंदांक गौरवपूर्वक वंदन करत आता परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यालय दिव्य चरणींतू पाद्यपूजा वैदिक वृंदाच्यान वेदमूर्ती प्रसन्न भटमाम तत्पर भाषण आमचे श्री विष्णुदास कासरकोड मामानं कर का म्हणून मागणी करता. आराध्य देव श्री महाविष्णू, श्री व्यंकटरमण, श्री गोपालकृष्ण आणि श्री हनुमंत देवाक साष्टांग नमस्कार करत आज हे एक पर्वकाला रंग जमिले हनुमंत देवस्थानांतून जमिले सर्व आमगे समाज बांधवांक भाऊ बहिणी माता पित्र सगळ्यांक हांगा आयचे हे एक पर्व कालारी आमगेले गुरुवर्य आमगेली एक विनंती मान्य करून त्यांनी आमगेले देवस्थानात येवन आमकां आशीर्वाद करच्याक हांगा आयिल्ले आसाची तांकां आमगेले सर्व समाज बांधवा वतीन आनी देवस्थाना कमिटी वतीन आमी तांकां हार्दिक स्वागत करच्याक आमी इच्छा करतात. तशेंच जे आयिल्ले सर्व समाज बांधव हांकां पण हांव हृत्पूर्वक अभिनंदन करत स्वागत करच्याक इच्छा करता. हे एक देवस्थान आमगेले समाजाच्या आडळीत वर्गांत आयिल्लें एक देवस्थान आहे. श्री महाविष्णू देवस्थान, श्री व्यंकटरमण देवस्थान आणि श्री हनुमंत देवस्थान हे तिन्ना देवस्थानाच्या आडळीत एक कमिटी अंडर येतात. हे एक देवस्थान एक 150 वर्सांची मागशीच हिस्ट्री आसा. तेन्ना हांगा एक अलेमारी अशें एक शांभया म्हणून एक मनीस हे गणपती एक हनुमंत देवाक एक मुर्ती करून हांगाची एक स्थापन करून तो हांगाची म्हळ्यार आमगेले देवस्थानाचे आमगेले गांवचे भायर म्हणून तें एक हनुमंत देवस्थान ताणें स्थापन करून तो हांगा आशिल्लो. एकलोच एक सन्यासी पण ते मस्त वर्स तागेले जायनाशी. वर्स जाल्या नंतर ताणें आमगेले एक रायरपेटे महाविष्णू देवस्थानाचे अर्चक जावन आशिल्ले श्री रामनाथ भटमामू हांकां ते वयसून येवन तुमी हे मुखार चलया म्हणून सांगून तो हाका दिवन वता. ताजे नंतर हे देवस्थान आमगेले समाज लोकपुरा हांगा पळोवच्याक हें करून तें हांगचे कार्यक्रम पुजा हें तें कंटिन्यू जाता येवलें. ताजे नंतर आमगेले 10 जाणांन राममूर्ती हांणी पण रामनाथ भटमामन हांणी पण
आमगेले समाजाक हें देवस्थान दिवन तन चलया मुखारी म्हणून समाजाकच अर्पण केलें तन असं न्हू हें एक आमगेले त्या दोन्ही देवस्थान आडळिता मंडळी ಒಟ್ಟು हें एक हनुमंत देवस्थान आयलें असं तिन देवस्थान आमगेले समाज बांधव प्रति वर्ष चलचे पुरा उत्सव करून ते चलोवंक येता आयिल्ले आसात. ताजे नंतर सादारण 1991 नांतू हें पयलीं सान गर्भगुडी मात्र आशिल्लें तें ताजे नंतर हांगा बीन होडकर कामण समाज बांधवान निकी करून हें देवस्थान अभिवृद्धी केली आनी जिर्णोद्धार करून आतां हे रुपार आशिल्ले इतलें व्हड देवस्थान करून हांगचे पुरो परिसर एक चंद रितीन बांदून काडलें आसा. ते 2 वर्स भितर हें रिनोवेशन करून आमी व्हड देवस्थान बांदलें असो न्हू पण ताजे कंटिन्यू जावन हांगचे समाज बांधवान हें देवस्थान सर्व खंयचे रितीन कमीपण जायनाशी हें देवस्थान चंद रितीन आमी चलोवंक व्हेल्लें आसा. आनी हांगा आज बाजू पुरा सर्व भक्तवर्ग हांगा प्रति दिवस देवस्थान येवन वचकी अमावास्येक आनी तुगेले पुनवेक जावचे कार्यक्रमान तूं तांणी पण भाग घेवचो अशें हें देवस्थान बरे रितीन चलत आसा. आज स्वामी महाराज परंतु आमगेले अधिक मासाचे कडेरचे दिवसाचे सो आमी अधिक मासान कसले कार्यक्रम करका म्हणले पुरा हे एक स्वामी महाराजाला मार्गदर्शनान तो स्वामी महाराजान आयिल्ले तेन्नाची आमी सुमार कार्यक्रम करून काडला आसा. आज गुरुल विजीट पण हांगा जाल्ले आसा सांगून मुखार वरी आमकां सदा काळ स्वामी महाराजान आमकां अशी आशिर्वाद करत आमगेलें ही कार्य समज चलत तशी एक धैर्य एक हें दिवका म्हणून स्वामी महाराजा लागी विनंती करत म्हगेले 2 उतरां हांगा समाप्ती करता. धन्यवाद. कासरकोड मामांका धन्यवाद. तू आमका त्राण उगड डोळे आमचेरी देवा उगड डोळे देवा उगड डोळे आमचेरी देवा उगड डोळे देवा उगड डोळे आमचेरी देवा उगड डोळे देवा. हे संदर्भारी आता स्वामी आई महाराज हे मारुती देवस्थानाक येतात म्हणगेन हनुमंत देवस्थान येता म्हणगेन सगळीं आमगेली मात्र मंडळी आनी पुरुश लोक हांगा बशिल्ले. स्वाम्यान राम नाम तारक मंत्राचे उपदेश केन्ना केलो 550 दिवस सतत ते तारक मंत्र म्हणत 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 अभ्यास पडलो. नाजाल्यार पयले देवळां आयले रे आमी उलय नाकाचे रे शांत बस म्हण कशेलें. आज हांगा आयले रामरक्षा स्तोत्र म्हणे तांणी ते जालें. आत्ता स्वामी येताले म्हणच्या लागले म्हणच्याकची हनुमान चालीस म्हळें ना आयिलनाथ स्वामी तेन्ना श्रीराम जय जय राम केलें. 10 मिनीट भितर स्वामी महाराज जाले दिव्य दर्शनाक जालें. हनुमंत देवाचे हे देवळांतून पावन स्पर्श जालें. तेन्ना आमकां दिसलें देवा 550 दिवस कसलो न्ही 1000 न्ही 2000 न्ही स्वामी महाराजाला उपदेशान तांगेले एक संकल्पान आमगेले समाजांत हे निरंतर जावन हे करचे भाग्य आमकां मेळा म्हण लेखत श्री संस्थान गोकर्ण पर्तकाळी जीवत्त मठाधीश श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वाम्याले दिव्य चरणींतू आनी एक पंत नतमस्तक जाता. आता प्रास्ताविक जावन इतले दिवस चंदाईन देवस्थानाचे पूजन कार्यक्रम श्रद्धा भक्तीन करना येईल तसले वेदमूर्ती प्रसन्न भटमामान 2 शब्द लोक म्हणून तांतल्याक विनंती करता. अणिमादिगुणोधाराम अकारादक्षरात्मिकाम अनंतशक्तिसिद्धाम कामाक्ष्याम चिंतयाम्यहम्.
प्रथमतः कुलदेवता श्री रायेश्वर कावरक्षामक्षी पंचायतन देवता तशीची आराध्य लक्ष्मी व्यंकटेश श्री महाविष्णू श्री गोपालकृष्ण तशी रामदेव वीर विठ्ठल श्री रामचंद्र मुख्य प्राण आवाहित शनेश्वर देव हांगेले तशीची नारायण तीर्थ गुरुवादी विद्याधिराज तीर्थंत वृंदावनस्थ स्वाम्याले स्मरण तशी वृंदावनाक नतमस्तक जावंक न्हू दिव्य सानिध्य घेतितले असले आमगेले विद्याधीश तीर्थ स्वाम्याले चरणारविंदारी नमस्कार करूंक न्हू दोन उतर हांव प्रास्तावीक उलोवच्याक स्वाम्यालेगी अनुमती मागत आसा 5 दिवसांचो स्वामी आमकां शाळेंत जनवरी 26 तशीच नोव्हेंबर 1 ऑगस्ट 15 भाशण करचें सांगता त्या वेळेला भाशण मार्ग येत आशिल्लें आमी जाल्यार ते अध्यक्ष अतिथी पळयना पडे भाशण विसरत आशिल्ले तशी 5 दिवसांनी जाल्ली आसा प्रथमतः स्वाम्याल्या सन्निधानांत उलयत आशिल्ले न्हू कसरी एक तोंडांतल्यान 2 उतरां चूक गेल्ली आसले स्वाम्यान माफ करका प्रथम आमी वेंकटरमण देवस्थानाचे अर्चक जावन आशिल्ले आमगेले अब्बू कालदर न्हू 150 वर्सांचो इतिहास आमगेले अर्चकान हातीन आमी चलगेन येयल्ले आसा थंय हांवूच एक 25 वर्सां पूज केल्ले आसा आमी थंय पूर्वत जावंक आमगेले मठाचे गुरुवर्य आलेक आगम जेना पडे थंय आमगेली जी घरा कडेन पळली रे स्वाम्याले वास्ते उरत आशिल्ले तेदुकूनची आमी ते प्रथम येना पडे वेंकटरमण मठांत आमगेले कुटुंबीय वतीन गुरुपिठ्याक एक मान दिवका म्हण सांगला आमगेल्या घराण्या वतीन पाद्य पूज्य आशिल्ले हांव पूज करतना पिची जे एक विद्याधिराज स्वाम्याले एक प्रत्येक आमगेले वर्धंती उत्सवाक समेत शिरसीन तूं कॅम्प जाल्ले तेन्ना आमगेले थंय पाद पूज घेंगेन वच्यो मुखारी महाविष्णू देवस्थानांत पूज जाता आशिल्ले स्वामी तशी जी वेंकटरमण देवस्थानाचे पूजा करीत हांगे एक मारुती देवस्थानाचे एक 93ನೇ इस्विंतू हांगा प्रतिश्ठा जाली ताज्या पूर्वत जेवंगेन आमगेले अनंत भटवाम बाप्पाचे दिवंगत विठ्ठल भटवाम हांणी पूज करता आशिल्ले तेदुकूनच 5 दिवसान तांगेले उडगासा खातीर तांगेले जाल्यार आमकां सहकार बरो आसा आमी आजी पसून हे मारुतीक महाविष्णूले प्रथम निर्माल्य धारण तशीची थंयची नैवेद्य हांगा आमी दाखयत आसा स्वामी म्हणल्यार तांगेले बीची आजी पाद्य पूजा करता म्हण सांगून तांगेले सांगे न्हू तांगेले बीची पूर्वत जेवंगेन आमगेले तांगेले बाप्पाल काल तांगेले बाप्पानाचे म्हाका स्वामी आचमान आनी शिकयले उपनयन जायना पडे ते एक आमकां उपकार आसता गेलो ताजे नंतर हांगा पुजा विधान हांगा मुरांतल्यान हांव कोरगेन येयलो त्या वेळार आमगेले आब्बून पूज शिकयले स्वामी तशीच 97 तूं विद्याधिराज स्वाम्याले हांगा चातुर्मासा वेळार स्वाम्यान म्हाका आपोवंक न्हू तूं पाठशाले येवका पाठशालेन ते न्हू एक वेवस्थीत शिकून गेल्ले मात्रांची तुगेले मुखारसून आब्बूल एक फुरयत ते तुवें मुखार सरगेन चेत तुका म्हणून एक आदेश दिले देखून हांव मठ आडळीत मंडळीचे एक अनुमती घेवन म्हळ्यार तांकां सांगून स्वाम्याले एक आदेश आसा हांव वता आसा म्हणून सांगून थंय आमकां पर्तगाळीन हांवें पाठशाले गेलो थंय पाठशालेन तूं आमकां 5 वर्सांचे आमगेले वैदीक एक अनुश्ठानाची कर्मांगकी वेदकी कसं एक 5 वर्सांत आमकां संस्कृताचे ज्योतिशाचे एक माहिती ते दिवचे आसा ते आमगे मस्त शिकले स्वामी थंयचे आजी पसून आमकां कुडगासो मस्तेच स्वामी आमी पर्तगाळी गेल्यार आतां स्वाम्यान भव्य जेवण बांदिल्लें आसा जाल्यार हिची आमकां थंय पूर्व जाल्यार आमी पूर्व थंय खेळ्ळी कशी थंयची एक पाठशालेंत आमकां कशी वक्त आशिल्लें ते आजी पसून उडगास येता ताजे निमित्यान आमकां हांगा एक पौरोहित करचें मेळ्ळें ताजे नंतर हांगा येवन आनी परत मारुती देवस्थानाचे आमी पूजा वापस घेतले तत्पूर्व जावंक न्हू हांगा 93 आमी प्रतिश्ठा जायना पडे एक स्वाम्यान जाल्यार बी सांगिल्लें की लोकांले आवक जावक जाता उरकार तेजे प्रकार तुमी कस तरी करका म्हणून एक सांगिल्ले प्रकारे गांवांतची एक द्वितीय जावंक आमी प्रति पौर्णिमाक सत्यनारायण व्रत सार्वजनिक सत्यनारायण व्रत 15 रुपये दवरले स्वामी तेन्ना 93 धरगेन आमी सादारण 2008-2012 पासून 15 रुपयाक आमी चलिल्ले आसा स्वामी तशीच गांवांत प्रथम जावंक आमी अमास शनी करता तशीच 93 आमी शनी करता ती बी तशीच 15 रुपयाक आमी कोरगेन तांकां एक नारळा म्हळ्यार की प्रसाद एक दिवची पडट आसा तांगेले नाम गोत्र तांणी बरोवन वता स्वामी आमी हांगा संकल्प कोरगे न्हू सांजेचे प्रदोशाक जो स्वामी हांगा 6 घंटे नंतरच आरती जावंक न्हू प्रदोशा नंतरच आनी लोक येवंक न्हू प्रसाद वता स्वामी हांगा मारुती मंदिरा जाल्यार प्रति शेनवार कशें म्हण सांगल्यार आमगेले गांवची न्ही अशी हांगच्यान सादारण 15 किलोमिटर आयल्यान हळडी चट्टू लोक येवंक न्हू हांगा वागूंक वता तांगेले कसं एक तोटांत म्हण सांगा एक मांकडाल काट म्हण सांगा किंवा खंयचे एक क्रूर मगात राड जाल्यार हांगा एक सांगूंक वता किंवा हांगचे एक सिंदूर घेवन गेन तांणी थंय तांगेले उदकांत हांगा ते प्रोक्षण केले निमित्यान ताजी काट कमी जाता म्हण तांगेले एक अभिमानोत्तर तांणी परत येवंक हांगा केळेगडे दिवची किंवा तांगेले ताणें एक जाल्ली तसले कसं एक तर्फेना तरकार की हांड दिवची की हांगा करता स्वामी तशीच सत्यनारायण व्रताक एक 15 रुपये केली स्वामी सुमार लोकांना हें आशिल्लें की 15 रुपयान कसं उरता कितें म्हण आमी थंय एक प्रॉफीट पळयलें ना स्वामी कसलें म्हण सांगल्यार स्वाम्यानेचे एक रामनाम जप आमकां एक 550 वर्साच्या परिपूर्णाक आदेश दिल्लो वट लोकांनी केलो सुमार लोकांनी लेखले कसल्या खातीर करचें सांगलें म्हण सांग स्वाम्यान
प्रथम सांगल्यार प्रत्येक गांवांत एक वगट उरका संघटन जेवका म्हण सांगून दुसरे म्हण सांगल्यार ताजे निमित्यान एक कडेन बसून घेवन आमी रामाल एक जप तप आराधन केलें मात्र आमगेले आरोग्यान की किंवा आमगेले मनांत कसं आसा ते परिपूर्ण जाता म्हण कितलीं लोकांले निदर्शन बी आयिल्लें आसा तशींच आमगेले सत्यनारायण व्रत जाल्यार बीच केलें तेन्ना हांगा कितलीं लोक गरीब लोक सोमेलेद्राक उच्चार करचे ना जाल्यार बीची एक सोम्याक एक सत्यनारायण व्रताचे की लोकांक जाल्यार बी ताची कळका म्हणल्यार सांगत आसा कितेक बायल येवन आमगेले यजमान पिवंगेन येताची आमकां मारताची भट्रे ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ರಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ म्हणून कितलीं लोकांना ते सांगणे केले कडेना तशी तांणी 5 की 7 की केले कडेना परत तांणी घोवा घेवन येयले अशें आतां पिवचे सोडले आसा तांणी बरें करून आसाचे म्हणून सांगिल्लें म्हळ्यार तांगेलें परिवर्तन पळोवन घेवन आमकांच एक देवाल वेरे कशी भक्तीशील ती आनीक जडत समी तशीच शनेश्वरा बद्दल कितेक हांगा ज्योतिशांत मार्गान सांगिल्ले कडेना शनेश्वरी भादांतल्यान तांकां कसले एक तरेन तोंदरे येता पत्रेशी कडेन शनेश्वर व्रत तांणी करच्याक शक ना कसले म्हण सांगलें स्वामी हांगा करताले एक मिडल क्लासान हांवें गरीब लोक हांगा काम वताले कुली वताले लोक मसलो केदा स्वामी ते करताले तांणी प्रत्येक वेळेर तांकां 15 रुपया म्हणून सांगल्यार खुशीची बट्रे आमी पावती करता सुरू करनासले बी तांणी पयले येवन हांव मास पुंदव केलें म्हणून सांगताचे आमकां दोन पावती ते गिरी म्हण तितले तांणी एक उमेदीर येवन कोरगेन वताची आनी ते शनेश्वर व्रत जाल्यार बी तशी तांकां शनी पिडे वेळार मस्त त्रास कसले एक तरेन तांगेल्या व्यापारा निमित्त म्हण सांग कितेक चेडवांक वैवाहीक जिवन एक म्हण सांग किंवा कितेक विद्याभ्यासान तो कसले एक तरेन तोंदरे आशिल्ले आसल्यार तांणी हेंगेन केल्ली मात्र तांगेले बीच एक आमकां परत येवंगेन तांणी सांगिल्लें आसा निमते शनेश्वर कथे ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾದ ತಿಂದ್ಕೊಡ್ಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಲೋ ಆಗಿದೆ म्हण सांगताची त्या प्रमाणे हनुमंताल जाल्यार बी तशीची सांज चेडवांक कितें खट स्वभाव आसा कसले आशिल्ले कडेन किंवा विद्याभ्यासान मागशे आशिल्ले कडेन शनिवारचे घेवन एक तीर्थ प्रोक्षण करून घेवन वता स्वामी तांगेले जाल्यार बीचे आरोग्यान की तांगेल्या विद्याभ्यासान तांकां जाल्यार बीची प्रगती जाल्या किंवा तांणी एक विद्याभ्यासान मागचे आशिल्ले लोक हांगचे घेवन प्रति शेनवार दर्शन घेवन की त्या लावन तोंड पळोवन घेवन हांगा दिव इलायले कडेन स्वामी देवाल एक आशिर्वादार देवाल एक शक्ती आसा केल्या म्हळ्यार आमगेले पूर्वत जावन स्वामी दक्षिणाभिमुख हनुमंत आशिल्लो तो आमगेले विद्याधिराज स्वाम्यान येदरू हनुमान करून घेवन ताका अभयप्रद हनुमान म्हण सांगून तुमी नामाभिधान करका किंवा एक तशी बरो का म्हण सांगून सांगिल्लें देखून अभयप्रद हनुमाले एक प्रत्येकले आशिर्वाद घेवन गेल्ली मात्र तांगेले बीच एक जिवनीन तूं बरें जाल्लें सामको तूं हें वट्ट जेवच्या कारण म्हण सांगलें आमगेले पर्तगाळीची स्वामी पाठशालेंत आमी शिकिल्ले विद्या कसलें म्हण सांगल्यार आमी ते तितली आसताना आमकां ते पाठशालेंत आमकां विद्याभ्यासांत एक हें मेळ्ळें की आमकां ते 5 वर्सांचो स्वाम्यान किंवा तेंचे एक आमकां मास्टरान शिकयल्ले निमित्यान ताजे एक अनुभव किंवा ताजे एक आमकां रूढी ना आमकां हांगा पौरहित्य करता तरी किंवा पर्तगाळीचे एक म्हणलें एक आमकां एक लेबल एक मेळ्ळी अशी मेळ्ळी स्वामी तद निमित्यान आमकां खंय गेले कडेन जाल्यार बीची एक आमकां स्थान आसा स्वामी तद निमित्यान आमगेलें जीवन चलत आसा स्वामी हांगा जाल्यार बीच आमकां म्हगेलें 93 ತನಕೇನು ಹತ್ತಪುಸನ ಆಮೇಲೆ ಪೂಜೆ ಅಸ್ಸಮಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ್ವಜಂಗೇನು ಆಮೇಲೆ ಉಪನಯನ ಜಾಯನ ಪಡೆ ಸಾಧಾರಣ परतगाळी जन याना पडे बी करता आशिल्ले स्वामी नवी जायना पडे कितेक तोंदरे कसले एक तरेन आमचे थंयचे एक नियमाक आमी खंय मिरून देव पुजेक खंय तरी एक तरेन अपवाद जातालो तद निमित्तान आमकां कसो तोंदरे जातालो म्हणून आमगेले घरचे लोकांना कोणी अनुमती नाशिल्ली स्वामी जाल्यार हांव पोस्टापंत घरचे लोक हांवें विरुद्ध वचूंक गेलो ते पूज सोडिल्ले स्वामी आजी पसून बेजार दिसता जाल्यार रे कसं करचें आमी देवाल एक विशयान तूं खंयचे एक तरेन देवाक एक पुजे विधानान तूं आमी चुकून पडचे ना म्हणले खातीर सोंडिल स्वामी आयच्या दिवसान तूं स्वाम्याले एक सन्निधानान तूं हांव प्रार्थना करून घेता की मुखार सुनो आमगेले हांगा खंयची एक कार्य जाता आसाची ती प्रत्येक स्वाम्याला आशिर्वाद आमगेले उरका आमी लोकांक सांगचे म्हण सांगले रे विद्याधीश स्वाम्यान येना पडे विद्याधीश स्वाम्याला एक कसो आसा म्हण सांगले रे मठ अर्चकाक आनी आमकां प्रत्येक वैदिकांक तांगेले वयर एक तांणी एक मोग दाखयताची किंवा तांणी एक आमकां एक मान तांणीच एक आमकां कशें एक आशिर्वाद दिताची ती आमकां बरी दिसता पयली जलेबीची 12 तारीख एक स्वाम्यान येना पडे हांव मंत्र शिकयताना स्वाम्यान म्हळें कसं म्हणटा रे तुगेले हनुमंत म्हणून विचारलें तेन्ना हांव स्वाम्यान आशिर्वाद म्हळें तशें ना रे प्रसन्न पूज करना पडे हनुमंत प्रसन्न जावन उरता रे म्हणून स्वाम्यान सांगिल्लें आसा असल एक स्वाम्याला उत्तेजन उत्तरज आमकां कसं म्हणटा म्हळ्यार इतले दिवस आमी एक पूज केल्याक एक सार्थक दिसता स्वामी अशी तुमगेले एक आशिर्वाद आमी मागताचे आनी मुखारसून जलेबीची आमी कसं एक तरेन कार्य करताना चुकल्यार स्वाम्यान एक मार्गदर्शना दिवका आनी स्वाम्याला आशिर्वाद सदा सर्वदा उरका म्हण सांगून स्वाम्याले की सांगून घेनो स्वाम्याला चरणारिंदर हें एक 2 उत्तर दिता कृष्णार्पण तशी स्वाम्याला एक आज्ञा घेतली हें एक हांव विसरून गेलो की आमी हांगा
ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ವರ್ಷದಂಗೆನೋ आमी एका कार्यकर्त्याची 34 वर्षांनी 33 कंप्लीट जाले त्या वेळार आमकां हांगा मस्त लोक ಒಟ್ಟು लोक आमगेले आडळते मंडळींतल्यान तूं पूर्वत जावंगेनो मंजुनाथ अश्वत्थम नायक हांगेले एक मुक्तेसर मंडळ आशिल्ले पयलीं हांव घेताना ताजे नंतर चातुर्मास नंतर आमगेले विष्णुदास कासकोडो मामाले अध्यक्षतेन तांगेले आडळते मंडळी आयली दोन्ही आडळते मंडळींनी म्हाका हांगा कशें केलें म्हणून सांगल्यार बाकी कडेन कशें म्हणून सांगलें आडळते मंडळी निर्णय घेवका बट मामान ते कार्यकर्ता तशें ना हांगा म्हाका फ्री हँड दिल्ले आसा तूं कशें जालें कर जाल्यार आमकां एक उत्तर पयलें सांगून दवर कसं करता म्हणून सांगून एक म्हणलें आसा म्हणल्यार हांव कसं एक कार्य केलें बीचे एक तांकां सांगून केलें तांणी ना म्हणनाची अडणारे तूं मुखार सर तुम कर म्हण सांगताची आनी तांकां समज जावन आमगेलें महिला मंडळ जाल्यार बीचे आमकां मस्तें करता स्वामी महिला मंडळ आमकां प्रत्येक सोमार तांगेले हांगा विष्णू सहस्रनाम की हनुमान चालीस की रामरक्ष की पंचभजन की किंवा अनेक तांगेले म्हण सांगल्यार अनेक तांगेले जिवोत्तम भजना मंडळी म्हण आसा स्वामी समय वचता तांणी जाल्यार बीचे एक हांगा भजन करतात तांणी ताळो जेचे सूर केल्यार येदर आशिल्ल्यान नांच का तितले पसून सोडनात ते तितले पसून तांणी भजन शुश्राव्य जावंगेन म्हणटात स्वामी तांगेले बीच एक भजना मंडळीची बी आमकां म्हाका एक पूर्ण तांगे सहकार आसा कसं एक तर म्हयन्यान तो स्वामी चैत्र म्हयने धर गेलो फाल्गुन म्हयने पसून प्रत्येक म्हयन्यान तो ते त्या म्हयन्या विशेष कसं आसा ते विशेष पूज्यात स्वामी हांगा प्रत्येक म्हयन्या पूज्य जातात आनी प्रत्येक लेवन गेलो हांगा ते भाग घेवन गेलो 5:30 ते 7 पसून तांगेले पूजा करून घेवन तांगेले मुखारी तांगेले घराक वचून घेवन तांगेले थंय घरांत तांगेले भजन म्हणचे की कार्य करतात ते करून तांगेले बी सहकार मस्त आसा स्वामी तशीच आमगेले स्वयंसेवकाल बीची खंयचे एक कार्य जालें तांणी जाल्यार बीची गेलो तशी आमगेले हनुमंत सेवा समिती दयानंद चित्रगी हांगेले एक मुखंडांता जाल्यार बीची सेवा समितीची बीची एक पूर्ण म्हाका सहकार आसा स्वामी जाल्यार बीची तांतूची म्हणून सांगल्यार म्हगेले हांगा लागीं व्हरून गेलो मेजे की चड रितीरी म्हाका सहाय करून घेवन आशिल्ले आमगेले उल्हास भटवम तांणी मुखार येवका उल्हास भटवम पळय हांव नासल्यार स्वामी खंयच गेले बीची ताणें येवंक घेवन पूजा करता आनी पूजा करून घेवन हांगचे एक प्रत्येक म्हगेले देवस्थानाचें आसा म्हगेले की चंद करून घेवन म्हगेले की चंद रितीरी हे कार्यकर्ता स्वामीले आशिर्वाद ताका सदा सर्दा उरका तशी जी मुखार म्हण सांगल्यार आमगेले हांगा मॅनेजर जावन आशिल्ले सुरेश पै तांणी जाल्यार बीची म्हगेले हांगा सुरेश पै हांणी जाल्यार बी कशें म्हण सांगल्यार म्हगेले हांगा खंयचे कार्यक्रम सांगले हांवें ताका इतले कार्यक्रम जावं काय म्हण सांगलें जमकान घालचें की हें की तें की किंवां म्हगेले खंयचे काम आसलें कर स्वामी सुरेश पैक जाल्यार बीची देवा स्वामीले हांगा आशिर्वाद घेवका म्हण सांगून दिना तें तशी मुखारी स्वाम्याले एक प्रेरणा मागशी ಒಟ್ಟು लोकांक आसा एक पावसा वेळार प्रवाह येवंक न्हू जे एक भटकळ गांवांत स्वाम्यान एक परिहार म्हणून दिले ते परिहार दिताना स्वाम्यान समाज पळयलो ना खंयची रितीरी कोण कोणाक कसो रितीरी जाल्ले आसा तांकां प्रत्येकल्याक पावका म्हणून स्वाम्यान सांगलें तेची एक आमकां प्रेरणा म्हळ्यार एक स्थानार स्वाम्याले एक स्थानार व्हरून स्वाम कशें करता तशें आमी फॉलो करता स्वाम्यान आमकां ते शिकून दिले प्रकार स्वामी हांगा मिगेल वर्शी व्हरून न्हू शेट म्हणून सांगून तांणी देवज्ञ ब्राह्मण स्वामी मिगेल वर्ष हांगा देवस्थानांत तांणी जाल्यार बीची 33 वर्ष जावन स्वामी हांगा सेव करतात ते त्याल आनी हांगा घालसून घेवन फूल आनी विकताची तांणी जाल्यार बीच हांगा म्हगेले प्रत्येक पौर्णिमेक आनी अमासेक प्रत्येक हाका तांणी पॅक करून घेवन म्हाका दिवची की ताका संबंदशील कसं कसं कार्य आसा तें म्हाका कोण दिताची कमलाकर शेट तांणी हांगा न्हू मुखार घेवन प्रसाद घेवका म्हण सांगून तें तशीच स्वामी आमगेले हांगा देवस्थान म्हणा पळय महाविष्णू देवस्थान वेंकटरमण हांगा तिन्ना कडेन हांगंतू चड कसले मातशें शेनवार दिसा हो तेल रेडी करून घेवन स्वामी दुसरे दीस क्लीन करताले म्हण सांगलें आमगेले लोक बेबी म्हणटाची पार्वती तागेले भंडारी म्हण सांगून ती मस्त वर्ष जावन हांगा 33 वर्ष जावन कार्यक्रम आसा स्वामी म्हळ्यार तांकां खंयचेच एक तूं हें कर नाका सांग आळसाय कर ना आमी खंयचे तरी दिवली का शिकी कसं खंयचें काम आसा तें सांगल्या पुरो तिका ते कलाक्षेत्रांत हांगा ते लग्न आसले बी तितले बिजी असले बी ती येवंक आमगेलें काम करून दिता तिका बी एक स्वाम्यान आशिर्वाद दिवका म्हण सांगून प्रार्थना
लास्टच्या म्हणा ते सोम्यानं एक खंय तरी केलेले संख्याशास्त्र सांगचे आसा म्हणाजी सोम्याले बरशी एक हें करे म्हणून सांग संख्याशास्त्राचे पळयले खंयी मेळना दे अधिक उणा गाणाकार भागाकार गणिता बेगीन मागशी जाल्यार बी पळयले जालना जाल्यार बी एक समाधान पावयत म्हणून सांगल्यार देवस्थान प्रतिश्ठांगण 33 वर्ष कंप्लीट जाला आतां अधिक मास 33 एक संख्याक ताका एक हें देखून सोम्याला आशिर्वाद आमकां आसा म्हण सांगून आमी लेख येता अशी सोम्याला आशिर्वाद आमगेल्या रुटा म्हण सांगून प्रार्थना